आयज आमच्या पेडण्या तालुक्यात उपमुख्यमंत्री असून सुद्धा आमच्या गावांची किती परिस्थिती हा हे तुम्ही पळयतात। आयज तो मोठी मोठी आश्वासनां दिता, मोठे मोठे आमकां व्हडले व्हडले प्रोजेक्टाचे हे उलयतात की तुमकां हांगा कोणूच बेकार उरचे ना, कोणूच कितें हे करूं शकना हांगा, किंवा कोणूच गरिबी अशी खंयच रावची ना। जाल्यार आयज इतली वर्सां जाल्लेली किसन गडेकर हेका न्याय कित्याक मेळना आनी कित्या खातीर हो आमचो गोंयकार न्हय। आयज भुमिपुत्रांक तुमी सोमतेच हे करपा, भायले कोण येयले मायग्रंट जाल्यार तांकां भुमिपुत्र म्हणून सोमतेच तेंचे नांवार घरां हे करतात, दितात तांकां, तेंचे रेशन कार्डां करतात, तेंचे इलेक्शन कार्ड करतात। मग ह्या आमच्या एका गरीब शेतकऱ्याक कित्याक तुमी न्याय दिनात हो? आयज कितें कोण तो सगळ्यांच्या दारार वयता, आयज तेचे पयशे मोडपाचे हे ना, अवकत ना, म्हणून ताका लागून काय ताका तो न्याय मेळना। आयज हेचेर सरकारान लक्ष घालप हे अत्यंत गरजेचें आहा आनी ह्या अशा मनशाक जर वयर काडशात तर तुमी खंय तरी इलेक्शनाक रावतात तेजो फायदो अशें म्हाका जाल्यार दिसता। धन्यवाद। किती आले तुझे? हे माझे हांगा लायट ना, पाणी ना, सकाळी वणको कसो आता ओर येतो भिजून उदीक बीन काय बरो ह्या पाणी पिवंक मेळना ना। घर कसे पडले तुझे? घर काय आले? घर ते आम्ही रिपेअर मातसो केला, पयलीं ते ह्या असले पण आम्ही रिपेअर केला ना। 2009 हे घर कसो आहे तेका बुनियाद ना, ती पयलींची आहा ती द्या, तेचेरच आम्ही ते रिपेअर करून कोण म्हणाले एनओसी दिवचो ना, ह्या दिवचो ना म्हणून आम्ही ते तेचेरच घर काढलं। वास्को आमचं घर असलं ल्हानसं, आता इकला आनी हय इलो कित्याक ही प्रॉपर्टी असली ना सगळी, हेच आंब्याची झाडां असली, जांभळी असली। ही जागा कोणाची? कोण भटकार? हो लाला पैकी पुरुषोत्तम शेणय। ते कितें म्हणटा? ते करपाक दिनात तुमकां घर दुरुस्ती? पयलीं ते अराबाई करारचे असले न्हू, मागीर तेणी हे केलें आनी तेणी जबरदस्तीनी जागा इकली, म्हाका काय सांगूंक ना, काय ना। तुमचे लागल्या खंय 149 खोती म्हणून लागलेली, बापायचं नाव आनंद विटू गडेकर। घर लागलेले आहा तुमचे? घर ना लागलेलं तेव्हा ती खोती त्यांनी हे केली, खोती नाव काढला जबरदस्तीने हे इकली, जागा इकल्या, ह्याच्या जागा इकली। आणि ते आता काय म्हणतात? तुमका किती म्हटले? काय ना, ते परत त्यांनी एक पुलिसाक दादापरा बाग आणि उपेंद्र देशप्रभू त्यांना धाडलेले हय इकूंक। त्यांच्यानी 2-3दा म्हाका धांवडापाचो प्रयत्न केलो पण मी वाचांक ना, मी हयच रावले। म्हाका तेंचे अभिशय दिला 50,000 रुपये तुका दितो, ह्या पयलीं घर मोडया आनी उडया, तो मागीर म्हणा आमी लेवल बिवल करतो आनी तुका घर बांदून दितो। खंयसर घर बांधून दिता ते म्हटलें? आता म्हाका खबर ना, पण ते तुका ते म्हणा ह्या पयलीं लेवल करया सगळी जागा आनी ते म्हणा तो घर बांदून दितो आनी 50,000 रुपया ते वकिला कडेन, ही आमची कोर्टकारीन तिचे कडेन दवरताय म्हणूंक लागले, तिच्या नावार भरतो, तूं मागीर तिच्या नावावयले काडून घे। पण मी सांगला म्हाका तशें नाका आनी म्हाका तुजे 50,000 नाका, म्हाका फक्त ह्या जाग्यार ह्या म्हाजो घर बांदून दी। दुसरीकडे समज तुमका घर दिले जाल्यार नाका, बांदून दिले जाल्यार? आणि कोण कोण रावता हय? कोण ना, मी एकटोच, आई आनी असली पण ती पिड्ड्यार आली, आई भाव असले। तुम्ही आता कितें करता? तुमचे जेवणाचे कशें चल्ला? तर माझं म्हणजे फाटी मी पडलेला 2-3 महिने, यांच्यानी मातसो हेल्प केलो नारायणानी, नारायण गडेकर त्यांच्यानी मातसो हेल्प। आणि कोण येतात मग? मंत्री आमदार बी मतां मागपाक? सगळ्याच्या कानार घालून जालो। मत आसा तुका? हो दासरो आमचो नारायण गडेकरच पावता म्हाका। आणि जेवणाचा मागीर कसो करता तुम्ही दैनंदिन? जेवणाचं काय ते रेशन मेळटा न्हू, 9 किलो तांदूळ मेळटात म्हाका म्हयन्याक। रेशन कार्ड 9 किलो तांदूळ मेळटात। फुकट तांदूळ काय? ना पैसे 12-12.5 रुपयाचे। 12.5 रुपये। 3 रुपयाचे रेशन कार्ड जायना न्हू, घर नंबर ना म्हणटा 3 रुपया जायना। घर नंबर ना कित्याक घराक? घराक नाव पयलीं तेंच्यान रजिस्टर करूंक ना न्हू काय, एका तरान पडला ते सर्वे करूंक गेल्ले, फक्त तेंच्यान सर्वे करूंक ना, ते जितेंद्राचे मनीस न्हू। सुदन मामा म्हणून आनिल्लो, तेणी रिपेअर करूंक हे करूंक ना, लावन घेवंक ना, ती असली आमची आतां आत्या तेंचे कडेन आसली, तेंच्यान लावनय घेवंक ना। आजी आमची पिड्ड्यार आली ना।
आता भडकार काय म्हणता दिता म्हणता भाडकारात जावंय हा तिने ती इकली उदय मोये म्हणा शिवले असता तो काय म्हणता त्यांनी सांगला तुझं आहे काय ना तुका आपण काय देऊ शका नाही आणि सगळी त्यांनी इकून उडयली. फक्त खोती असली तुमच्याकडे राखपाक ही जमीन राखपाक जमीन राखण केअरटेकर म्हणून तुम्ही करताले काम झाडा बिडा कोणी लायली तुम्ही लायली आम्हीच लायले ते माड आंब्याची झाडा असली. आता काय दिसता तुमका सरकारान काय मदत करची तुमका काय भडकारान मदत करची अशी काय दिसता सरकाराकडल्यानच काहीतरी अपेक्षा नो भाडकाराकडल्यान अपेक्षा जरा म्हणजे चूक कित्याक त्यांनी दोनदा म्हाका 2-3दा फटयलो ह्याच्या पुढे तो काय दीत असं अपेक्षा ना म्हाका. हय सगळे माड बीड असले. नारायण गडेकर सामाजिक कार्यकर्ता. हा किशोर गडेकर इथे अनेक वर्ष राहतोय. त्याच्या वडिलोपार्जित जमिनीची तो राखण करतोय आणि त्याच्या पिढ्यानपिढ्या इथे राहत असताना सुद्धा आज त्याच्याकडे घर असून सुद्धा घराला नंबर नाही, म्युन्सिपाल्टी नंबर देत नाही, भाटकार त्याला परमिशन देत नाही. अशा हालाकीच्या परिस्थितीत तो जीवन जगतोय. तर आम्ही याच्यातर्फे माध्यमातर्फे समाजाला आवाहन करतो की त्याला जो कोणी मदत करणारा असेल त्याने योग्य ती मदत द्यावी आणि सरकारने या प्रकरणात लक्ष घालून याला मदत करावी. मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर यांनी मदत करावी अशी आमच्या अपेक्षा आहे. कारण का त्याला मदत करणारा कोणीच नाही आणि सध्या त्याचा पाय बी मोडलेला आहे, तो विवंचनेत आहे. तर ज्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना मदत करता येईल त्यांनी मदत करावी ही अपेक्षा. धन्यवाद.